सगळी उभी राहून मिसाची सुरुवातीचे गायन गाऊया. W18 नवोदिस उदेताना पान 274. W18 पेज 274. नवोदिस उदेताना उदे로 아무칠 도르야 오브리미 두서 모이모 지리서 걸어수랴 너보디스 우대다나 우대로 아무치르도르야 오브리미 두서 모이모 지리서 걸어수랴 도르디사 오구베수 소도산 가리수타 다도시 사다워도 이와사드가바바 너보디스 우대다나 그대로 아무치르도르야 오브리미 두서 모이모 지리서 걸어수랴. निकलाव आणि मारिया फातिमा तिमोथियो हांकां सुर्गींचें सूख मागून ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. तुमी तुमच्यो गरजो बरोवन भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटून घेयात. तेच परी आयज आपलो वाडदीस समरमता प्रिन्सिया फेर्नांदीस देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. आयज 27 फेब्रुवारीची 27 फेब्रुवारी सायबीणमाय तालिगांवच्या गांवांत ह्या कुटुंबाक भेट कोत्ता. व्हडलें बाट 2 आलिशा ब्र्यो धोनरेन डॉमनीक फेर्नांदीस सायबीणमायचे मजतीन ह्या कुटुंबाचे आशिर्वाद पडून ह्या मिसा भेटेन देवा लागीं आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाप भयणीने पवित्रतेन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदां सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुको सोम्या काकुको रिसा काकुको 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 रिसा काकुको 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 सोम्या काकुको सोम्या काकुको.
तूं या. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवा आनी तुजो मोख नियाळून तुजी खुशी आमी जाणोन जावंक पावूं. हे परी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव तुजे सवे आनी पळयतात म्हणजे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तुज्या ग्रेस्कायेचेर तुजें कालीज दवरूं नाका, ना म्हूण म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशेंय म्हणो नाका. तुज्या काळजाचे अत्रेका प्रमाणें तुज्या वोंडवण्या फाटल्यान वचूं नाका. म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशेंय म्हणो नाका, कारण सर्वेस्पोर तुका खास्त लायल्या बगोर रावचो ना. हांवें पातक केलां आनी म्हाका कितें जालां अशेंय म्हणो नाका, कित्याक सर्वेस्पोर सोंसणीकायेचो. बोगसणें मेळटलें म्हूण पातकार पातक करीत रावूं नाका. ताची काकलूत व्हड आनी सगलीं म्हजीं पातकां तो बोगशिता अशेंय म्हणो नाका, कारण बोगसणें आनी कास ताचे सवे आसात आनी ताचो राग पातक्यांचेर पेट्टा. सर्वेस्पोरा सवें परतून येवंक कालाव करूं नाका. वो आज ना फाल्यां वेतलो म्हूण लांबोवं नाका, कित्याक अवचीत सर्वेस्पोराचो राग पेट्टलो आनी कास्तीचे दिसा तुजें सारकें निसणटोन जातलें. आडकां नाटकां करून जमयलोल्या गिरेस्तकायेचेर तुजें कालीज दवरूं नाका. निसणटणाच्या वेळार त्योय तुका कसल्याच फायद्याक पडच्यो नात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सवाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्याची बूद घेवन चलोना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाताक बसना, तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराचे उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. वावत्या वालेचे देगेक लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणें जातात फळां आनी कदींच बावन पडना ताची पानां. वसल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफोल. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावीन अशें न्हय. तो कोण जाणय, वाऱ्यान उबोन वेता तसलें पड. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नश्ट्याची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगोर देवाचें उतर कशें. सर्वेस्वराक जोय जोय, सर्वेस्वराक जोय
सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेश्वराक सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी क्रिस्ताचे भोक्त म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पण बाबार दोतोल्या ह्या ल्हाना भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडून ओडटा तसलें एक दांत्यांचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यांत बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून एमकोंडांत पालव ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातोर. 2 पांय आसून एमकोंडांत तुका उडयलोले परस तोंटोन जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकांचो सोयेक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून एमकोंडांत तुका उडयलोले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुका अदीक बरें. तो एमकोंडांत तांचे किडे मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोवना. तर जण एकल्या मनशाक देव उज्यान मिटायतलो. मीठ बरें, पण मिठूच तर ओयणी जालें ताका कशी रूच दिवची. तुमचे भितर मीठ आसूं दी आनी एकामेकाक लागीं शांती वसूं दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीन आयचें शुभ वर्तमान नियाळटालो तेन्ना देव एक बरी कल्पना मतीन दवरता वा आमचे मुखार घालता. ती म्हणल्यार इफेर्न कितें? इफेर्न उजो पालोवना तसलें आकटें. हेल इज एन अनक्वेंचेबल फायर. हें उतर म्हाका सारकें बरें लागलें कित्याक इंग्लीश भाशेन चडसो हांव नियाळ कोत्ता इंग्लीश ट्रान्सलेशन घेवन. अनक्वेंचेबल फायर आनी हें उतर टू क्वेंच नो क्वेंचिंग म्हणटा तें आमी चडशे थानीक वी अप्लाय इट फॉर अ टस्ट. कोणूय तरी उदकाचो पेलो मागता पिवंक इट इज टू क्वेंच द टस्ट. पालोवंक तान पूण हिंगा उजो पालोवना. अनक्वेंचेबल हें सारकें जालें. आनी खरेंच हें सत आमच्या भावार्थाचें की हो उजो केन्नाच पालोवचो ना. हो उजो केन्नाच सरचो ना. इटर्नल उज तो सदांच आसतलो. आनी भावार्थाचे वाटेन नदर केल्यार ह्या उज्याक सप्लाय जायती आहा. कितले म्हूण दर कितले म्हूण ओतमे ओडोन वेतात ह्या उज्याशी न्हू. पातोक आदारून 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 आयज जेजू सांगता हें पातोक कोनाका हें पातोक केलें जाल्यार इफेर्ना वयतलो. तें कोनाका तें केलें जाल्यार इफेर्ना वयतलो. आनी जाणवायचें पुस्तक लेगूत पातोक सोडूंक आपयता. आयच्या दिसाक नियाळाक दिल्लें जाणवाचें पुस्तक पातोक सोडूंक आपयता. हांव म्हणटो सप्लाय जायत आहा ह्या उज्याक. दीस अनक्वेंचेबल फायर हॅज अ लॉट ऑफ सप्लाय. कित्याक कितले ओतमे वेतात. सायबीण मागीर हळू भाग्यवंतांक दाखयलां. जेन्ना जेन्ना ती दिश्टी पडली तिणें व्हडा व्हडा भाग्यवंतांक दाखयलां. ग्रेट सेंट्स हॅव बीन शोन बाय आवर लेडी. हाव मेनी सोल्स आर गोईंग टू हेल. ग्रेट मेनी सोल्स आर गोईंग टू हेल. जायते ओतमे मेजूंक जायना तितले. दर एक पॉयंट घेवया. आयच्या दिसाक 10,000 ओतमे मेले. कितले साल्वार जातले? कित्याक हें सायबीण हो आंकडो दिलो आहा. एका दिसाक 10,000 ओतमे मेले जाल्यार 3 ओतमे साल्वार जाताय. स्वर्गार वेतात सर्गींचें सूख भोगूंक. पूण उरलोले 9,997 ओतमे सारके इफेर्नांत करपतात. हें हांव सांगना, हें सायबीन सांगलां व्हड भाग्यवंतां वरवीं. जाल्यार मानून घेवच्या खूब कठीण जाता. आनी आयज जेजू अफर्म कोता द रियलिटी द एक्झिस्टन्स ऑफ हेल. सत इफेर्न सत इफेर्न आसाच. कित्याक संवसारची दिता स्वर्ग ना. एक जालें
तेज बराबर ते कॉम्प्लिमेंट कोत्तें इफेर न्हू ना बोथ आर कॉम्प्लिमेंटरी रियलिटीज तुका इद स्वर्ग तुका इद इफेर ना न्हू आहा हें स्वर्ग आनी इफेर आहा कित्याक मनीस जियेता स्वर्ग ना इफेर ना ना दोनीय वस्त आहात दुसऱ्या उतार्यांनी जेजू स्वर्ग आहा म्हूण सांगता आयज सारको रायन सांगता जेजू इफेर आहा म्हूण आनी भिरांत थोडी गोजेची फुडें हें आयकोन आमी भिरांत वय तो भगभगतो जोळटें आकटिकाय भिरांत गोजेची कित्याक जायत पावटी भिरांत मनशाच्या जिवितांत कन्वर्शन हाडटा तूं कितलोय मोग दी मनीस पातोक सोडना भुरग्याक उगय कितलें बाबा शान कोर सोडना एक थापट मार तो जिवीत भर खोशना ताका लागून आवय थापट मार तें गोजेचें केन्ना केन्ना टाप टाप गोजेचें समटायम दॅट स्लॅप इज निडीड टू चेंज your son or daughter or your child from that bad or evil behavior. पयलीं वाचपाचें नदर माराय जाणवायचें पुस्तक सांगता पोत्तून यो जेजू देवा ब्रेक सर्वेस्पराची वाट पोत्तून दवर जाणवाय कितकोन मेळटा जाणवाय जायते पावटी कठीण अणभवांतल्यान मेळटा जाणवाय जायते पावटी पुस्तकां वाचून वाचून म्हणटा ही बेस सादी पुस्तक ना नॉवल्स न्हू ते नॉवेलेट वाचताय ती न्ही ओल्ड फिलॉसॉफीची पुस्तक आनी जाणवाय जायती पावटी मेळटा देवांची स्वता ओगेपणी सत मानून काळजां जायत दुबाव आसतले पूण काळजां मनांतल्यान तूं देवाचें सत मान संवसार दुबाव घालीत इफेरनाचेर पूण मुगे बाबार तर म्हाका सांगता मुगे देवाच्या उतरांतल्यान तरी सांगता की इफेर आहा स्वर्ग आहा आनी हांव सत मानता तूं जाणा जावपा पावतलो नाजाल्यार पळयात आमच्या जाणट्या आवय बापायक ती व्हड शिकोवंक पावलो नाय तेम शिकोवंक कितें आबेशी लगूच शिकोवना आनी पुस्तक लगूच तांकां वाचूंक जायना पूण तरी पासून तांकां जाणवाय आसली नाजाल्यार मोत तेदो युलॉजी करता माय ग्रँडमदर वॉज अ वायज लेडी कित्याक वायज लेडी कित्याक ती काळजां मनान तेणें सत मानलें देव कितें सांगो तें बाबात कितें शिकयतें ताका लागून सो तूर रावाय आयज सगळीं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा फाटल्यान धाडटाय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्वता स्मार्टनेस कॅन बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड येस इंटेलिजन्स कॅन बी क्रिएटेड मनीस मनशाक तितून तांक आहा तेणें वावर कोण सोदून आर्टिफिशियल केलें सगलें पूण कॅन विजडम बी आर्टिफिशियली क्रिएटेड काय हो प्रश्न आनी माशोकतान आर्टिफिशियल विजडम AW येतोलें काय ना आर्टिफिशियल विजडम बेस्ड कोणाच्यान करूं जायना बाजारां मेळपाना घे आर्टिफिशियल विजडम घे म्हूण केन्नाय मेळपाना विजडम भितरल्यान सुद्दां येता देव घाता हें विजडम ताका लागून सत मानात प्रितीच्या बाबणो स्वर्गाचेर सत मानात इफेरनाचेर आम पाद्री सेर्मा सांगपा बंद जावं पाद्री सेर्मा सांगना म्हूण सेर्मा इफेरना बाबतींत सांगना म्हूण इफेर ना जायना दोतनी भुरग्यां शिकयना म्हूण इफेर ना जायना आनी आमी चालत्या जिवितांत उलयनाय म्हूण इफेर ना जायना इफेर सद्दां आसा इफेर सद्दां आसलें आव्हान तूं वयतलें कित्याक जेजून मुळां सोंपयतना जेजूच्या उतरांचो उगडास करता जेजून मुळां सगलें सोदतलें पूण मुगे उतर उरतलें उतर आज इफेरना बाबतींत सांगता इफेर सद्दां उरतलें Betoning gayan Kalvarazo Yod C20 Pan Pisaniso C20 page 36 Kalvarazo Yod Oron Baba Edici Boron Atasada Usos Mogarbu Dobi Goida Nagare Koda Igro
उबी रावया. मोच्या बाबणीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंचा म्हण मगात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्या हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या आनी ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोदताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मुखाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदोरी आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून आनी कोश्ट मरण सोंसले आनी मनाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोटजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Tavarazo sorbis mortu, Sorgani sonsar, Volia tuja oi baba, Unsorgi dugazo soi, Sorves moraci nami, Vedana casor, Unsorgi dugazo soi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक वराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. बापा जेजूच्या मनांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वर जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मास मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली जे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमिया आमच्या आदारी बिश्पान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती
तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोनमृत आमचो आस्करी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगलीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोम्याच्या वेळार गायन गावया D21 जेजूशी येयात पान 50 आणि 8 D21 पेज 58. थान लागल्या ओतम्यान जेजूशी Srole, zoridne pivo, radości zaja. Pan laglia od dnia, Jezusi ja. Sugona srole, zoridne pivo, radości zaja. Przyjechał Jezus, a mój durał Jezus. Tu jest głos, am sobie zwas, tu am sobie zwas. Tu przyjechał Jezus, a mój durał Jezus. Am Tobie sław, tu am Tobie sław.
प्रार्थूया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बासावणी बेगीन शाती पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. जेजूक आमचे मोदे धरून F7 पान 208 F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदे धरून एकामेकाक प्रितीला दिवून सोया आमी पोतून घरात ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजूक आमचे मोदे धरून एकामेकाक प्रितीला दिवून सोया आमी पोतून घरात ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी गोरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी